रेप केस जाली त्या संदर्भात गुन्हे बी सध्या खूप वाडत आसा. तूं कितें म्हणटलो सर? आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनान बी मिटींग चालू आसा ह्या संदर्भात प्रॉस्टिट्यूशन किंवा बाकीचे हेर विशयाची. See, I have spoken to Kalangut PI and we have given him full पाठिंबा म्हणटा पळय तो आमचो, full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane, we have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता, ओ आमचो कोण तरी कलंगूटचो दोग तीग जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तांकां पयशे घेता. अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आउट करचें पडटलें अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला. पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक अमको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जो तर अशें कितें आहा जाल्यार आमी पियाक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून. आनी जे कितें ताका हेल्प जावं आमचे वाटेनसून or NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. एनीबडी इज रेडी टू हेल्प. इवन द लेडीज ग्रुप फ्रॉम कलंगूट आर रेडी टू हेल्प. नोबडी वॉन्ट्स अनवॉन्टेड एलिमेंट्स टू स्टँड ऑन द रोड टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द लोकल्स अँड ऑल्सो फॉर द ट्युरिस्ट. सर, प्रत्येक फंक्शनाक अथवा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुम्ही प्रत्येक वेळा हेचेर आवाज करतात. म्हणजे टाउट्स वाडला किंवा प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, डान्स क्लब हेचे पयलीं बी खूप बोवाळ केला, पूण स्टील अजून जैसे ते आसा. कितें कारण? See, those unwanted so-called dance bars have been removed. ते गेल्ले आहा, पूण तेचे भायर जे आतां कितें मेन रोडार कोण रावता कलंगूट बागा रोड तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी परतून येयली. ते मिड नायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. बरोबर पेट्रोलिंग जायना, पुलीस हँडल. सी, पेट्रोलिंग जाता, पूण PI हॅज टू टेक पर्सनल इंट्रस्ट इन दीस मॅटर. आनी जे कितें लेडी PSI हाडूंक जाय, कॉन्स्टेबल्स लेडी हाडूंक जाय, ते हाडून तेचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. आय हॅव गॉट सेवरल कंप्लेन्स फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ बागा, रेजिडेंट्स ऑफ खोबरावाडो इन दीस रिस्पेक्ट. सो we should not allow these things to continue. मागीर ते व्हडले जाता. So we should not tolerate this. I will take a meeting with Kalangut Panchayat. जे genuine spas आहा तेचेर अगेन्स्ट आमी ना. जे dubious spas आहा, जे अशे कितें fronts आहा for prostitution should be stopped. So pollution control board, village panchayat, police, NGO हे घेवन आमी हेचेर कारवाई करतले 100%. देर इज नो डाउट. I have the other day I have called PI Kalangut and told him about one particular spa when I got some information about that spa in Baga that some wrong activity is happening inside. So immediately police have brought those people over there, whoever were trying to negotiate with customer. And म्हाका दिसता हितून जे गायड आहा, इलिगल गायड हे मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व जाता. अशें कस्टमराक सांगपाक की ये मिलेगा अंदर, वो मिलेगा अंदर, आनी ते पयशे घेवन चालले. आनी भितर गेले काय कांय जेन्ना मेळना तेन्ना कस्टमर झगडटा स्पाचे ओनरा कडेन और स्पाचे मॅनेजरा कडेन और स्पाचे स्टाफा कडेन की हमने पैसा दिया है, रिसीट ना काय ना काय ना. सो म्हाका दिसता असल्यो गजाली पुलिशेन चॅक करपाची गरज आहा. And they have to take action. So, illegal guide is the first important thing. Illegal guide जर तर बंद करीत जाल्यार tourist will go with good memories. Illegal guide म्हणजे ताका सेम ते. Illegal guide is also called tout. So इंकाच बंद करपाची गरज आहा.
सो प्रत्येक वेळा हो प्रश्न येता आणि हितून कलंगूटचें नांव पिड्ड्यार येता आणि बिकॉज इट इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सी ट्युरिस्ट जेन्ना येता हे असले लोक जे आहा हे ऑर्गनायज क्रायम करपी लोक एक कडेन आहे हे खूब जाण वांगडा भोंवन ते वेगवेगळे ठिकाणे कडेन वचोन रावता आनी ते ट्युरिस्टांक विचारता ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए आनी मागीर ते व्हरून पावयता थिंगा आनी पयशे घेता तेंचे कडसून आनी भितर तांकां ते वस्त मेळना तेन्ना उपरांत ती झगडी स्टार्ट जाता. आनी म्हाका दिसता असले स्पाज पंचायत आय वील टेल देम we will identify them, tell the panchayat that they should immediately issue notice for inspection, issue show cause and seal this type of illegal activity. And for that whatever is required for sealing purpose from BDO, from Pollution Control Board, from health services, we are ready to assist. As a MLA I am ready to assist. पण असले वस्तू बंद करपाची गरज आहा. हे बाबतींत सर हे बाबतींत तुमी कितके गंभीर आसा? प्रत्येक वेळा तुमी आतां अशें प्रेस आतां बंद केलें न्हू कितकेशे अशें बी नांव पिड्ड्यार जाता. कितकेशे आमी अशे डुबियस पार्लर्स बंद केल्ले आहा आदी. सो नेवो पार्लर स्टार्ट जाता आनी तो सांगता हम ऐसा काम नहीं करेंगे. वो लोकल सांगता दिस इज माय स्पा, आय विल नॉट डू एनी इलिगल एक्टिविटी. पण मागीर तो काडटा आनी कोणाक तरी भाड्याक दिता. आफ्टर 3 months 6 months he gives it on rent. When minute he cannot run the show, he gives it on the person who takes it on rent to recover his money to pay the owner of the place where he has taken it on rent. So all these activities start. So आमकां परतून हितून लक्ष घालचें पडटा. एक्चुअली पयलीं दिला आमी ओनराक. Panchayat gives the license to a owner and that owner after 6 months gives it on rent and there the problem starts. आमचो tourism minister म्हणटा whatever thing he can do from his department he is doing, but other things we have to do, no? आता आमी ट्युरिजमाचेर घालतले आमी तेजेर घालूंक शकना. ट्युरिस्ट येयले डिपार्टमेंटान आपलें काम केल्लें आहा कितें कितें तेंचे क्लेनलीनेस आसूं हें आसूं टू ब्रिंग न्यू फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं आनी कितें आसूं. बट दीस इज आवर जॉब म्हणजे कितें लोकल MLA पंचायत एंड द लोकल पुलीस म्हणजे ते पर्टिक्युलर पुलीस स्टेशन. वी हॅव टू डू आवर जॉब एंड वी हॅव टू कीप अ वॉच अगेन एंड अगेन. तुमी म्हटलें आतां परतून जाता. एक बंद केलो जाल्यार दुसरो चालू जाता आनी खंय लोकलाच्या नांवान लोकल काडटा रेंटाक दिता मागीर ते प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. तेजे पयलीं प्रॉब्लम खंयसरूच ना. रेस्टॉरंट लायसन दिले पंचायतीन उमके मनशाक तो काडटा आनी ताजो क्लब करता. क्लब आपूण चलयता 6 म्हयने तेजे कडेन चलना काडटा भाड्याक दिता. थिंगासर प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. सो ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स whenever it starts we need to have our eyes open on them and see that they are shut for doing illegal activities. Police instructions are See, police are being told by CM also and by DGP also very clearly that such type of fronts for prostitution should be stopped. But कारवाई करून stop करपाक जाय. कारवाई म्हणजे you have to follow the protocol. You do inspection, you send some decoys आनी तेंचे रिकॉर्डिंग बसून हांवें कोणाक सांगलेलें आनी तेणें रिकॉर्डिंग बसून केल्लें आहा. सो पुलीस हॅज टू टेक एक्शन. आमचे कडेन रिकॉर्डिंग बसून आहा. सो अशें केन्ना जाता तेन्ना पुलीस एक्शन घेतलेच पंचायतूय एक्शन घेतली. आमदार म्हणून हांव जे कितें कोणाक लेटरां बरोवंक जाय तितलेय बरयतले आमी एंड वी वील नॉट allow such type of fronts to come up in Kalangut Baga. Yes.